रस्त्यावेल्यान यो वच करतल्यांक नाका शेवट आनी लोकांक जापो दिता म्हणल्यार PWDच्या स्टाफाक नाका शेवट. सरकाराच्या नांवान तांची दिसपट्टी खरडपट्टी. सरकाराचो राग तांचेर. हो मडगांवचो PWD जे बारोस लोक फोंडकुलाचो इश्यू घेवन येता म्हूण कळटना ताणें कूस मारपाचो यत्न केले खरे पूण सुटलो ना. Money. You are getting scared or taken money. You can't run away from the scene. We'll call the police. लोकांनी बरोच नेट धरलो. ईग आडोन फोनाफोनी जाली. Right? Why is running away from the scene? आणि आम्ही फाइंड आउट केला ताज्या ऑफिसातलो ज्युनियर इंजिनियर ऑलरेडी आजोगा ताकड केला ताका सांग आमकां अटेंडेंट कर नाल्यार आमी कशेंच वचची ना. आमी फाल्यां परत येतले, परां येतले, अवेरा येतले, तो फोन पुराय मुखार येतले. उलय ताजे कडेन. म्हाका मरे लोक आयकताय. लोक आयक तुम्ही फोन उलयता तू. युअर ज्युनियर इंजिनियर इज गोईंग. यू आर गोईंग. यू अटेंड अस एंड गो. तू धांवन वता लोकांक फोनाक घाला थंय. फोन मारून उडयला लोकांक मरपाक. मंत्र्याक फोन वतनाच परत आशिल्लो तसो जाग्यार. सरकारचे सगळे लोकांनी ताचेर काडले. प्रेझेंटेशन दिलां आनी सांगलां की ते लाया म्हणून पण हे लावचे ना. कित्याक सांग हांकां संवय जाल्ली आहा ती. हांकां निग्लिजन्स म्हणटा पळय आहा पळय न्ही ते हांच्या आंगा रक्तान. आतां आमी ताका मेळपा आयले हें एक पिटिशन दिवपाक जाल्यार मिडिया हाडल्या काम पावलो आनी धांवलो स्टेप्सा वयल्यान आनी गाडी स्टार्ट मारून वतालो बेश्टो एक्सक्यूज दिवन. आमी ताका स्टॉप केलो आनी ताका म्हणलें की आमी तूं लोकांचें रिप्रेझेंटेशन घेवन आयल्या लोक मरतले तुका कांय फरक पडना. द वे इज बिहेविंग ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द पीपल. लोकांचे ताका पडून वचूना. ही इज अ इनकॉम्पिटंट ऑफिसर. पण ताका कॉम्पिटन्सीच ना. प्रकरण निस्तारून स्वताचे सुटके पुरते म्हूण कितें तरी उतर दिलें एकदाचें. We will start with full seeing whatever the works are tendered. We will start the works. आदल्या PWD मंत्र्याची जाब आयकात. तो खंय PWDचेर वर्सां उपरांत उलयतलो. तो एक सारको देमायज पावस आनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर घालून उलयता. पयलीं म्हणजे पावस इतलो पडला 200 इंच वयर पावस काही मतदारसंघात पडिल्लो आसा. पॉटहोल्साची काही रॉंग डिसिजन्स घेतिल्ले आसा. कॉन्क्रीट जें घालपाचें ती इंजिनियरांनी ताजेर स्टडी करूं ना. कारण कॉन्क्रीट घातले नंतर 24 तासांत घट्ट जरी जालें आसत ताजी डॅप्थ ही 15 सेंटीमीटर मिनिमम आसपाक जाय. ना जाल्यार तें व्हायब्रेशनां फुट्टा. जे 3 वर्सां हो एक्ट इम्प्लिमेंट जाले नंतर 3 वर्सां मेंटेनन्स पिरियडा भितर जे रस्ते आसा ते तांणी परत करपाक जाय. दिस इज अ रेन प्रॉब्लेम. हेवी रेन स्पॉयल्स द रेन. आज त्या खातीरूच आमी डिसिजन घेतलें न्हय. आयक आतां तुजें आन्सर दिता. त्या खातीरूच आमी हायवे सगळे डिसिजन घेतलां की ते सिमेंट रोड करचे म्हणून. स्टुडंटा खातीर सावयो डायस.